खूप वाईट गजाल जी घडली जी आमची जेटीर जे 30 सप्टेंबराक आमचे एक घर कॉलेप्स जालें कित्याक ह्या फावटी पावसूय खूब पडलो आनी ताका लागून खंय तरी एक इन्सिडंट जालो खूब वायट दिसलें की तें घर कॉलेप्स जावन आमचे परबाचें घर सकयल आसलेली आमची आई अनिता परब तेंच्या घराचेर पडून तेंचें आख्खें घर डॅमेज जाल्लें आसा जे आमचे शैफुल्ला शेख म्हणटा पळय तेंची फॅमिली आनी आयज तेंची परिस्थिती अशी जाल्या थंयसर कितें तेंचो जो मेन जो बॅकबोन फॅमिलीचो बॅकबोन शैफुल्लाचो तो आयज पॅरलायज जाल्लो आसा आनी तो पॅरलायज जाल्ल्या कारणान तो घरा कडेन आसा आनी आयज तुमकां खबर आसा हो इन्सिडंट जाल्या नंतर तेजें सगळें इन्स्पेक्शन जालें मामलेदार येयले डेप्युटी कलेक्टर येयले ते करून तांकां खंय तरी हांगा सांकवाळे शिफ्ट केलेले आमचे कुठ्ठाळे सायक्लोन शेल्टरा भितर बट थंयसर आमी जेन्ना पळयलें जाल्यार तेंची थंयसर रावपाक सारकें कंडिशन नासलें कित्याक थंयसर तो एक कॉमन हॉल कसो तो सो थंयसर प्रायवेसी ना टॉयलेट हे ना थंय सो तेज्या लागून खंय तरी हांवें मामलेदाराक तशेंच आमचे डेप्युटी कलेक्टराक रिक्वेस्ट करून तांकां एक लेटर करपाक लायलें की बाबा हांकां खंय तरी GRBन एकोमोडेट करचें म्हणून बट काही कारणाक लागून GRB म्हणपाक लागले कितें आमचें तें जावंक शकना कित्याक आमकां फक्त रेंटाक दिवंक शकता आनी तें रेंट तुमी दिवचें पडटलें तेंच्यांनी सो काल हांव पर्सनली चॅरमॅनाक मेळ्ळो आमचो रिहॅबिलिटेशन घेवन राजेश फळदेसायक आनी तेजें खरेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मुरंगांवच्या लोकांच्या तर्फे आमचे चॅरमॅनाचे राजेश फळदेसायचे कित्याक तेणें इमिजिएटली जेन्ना सगळें आयकले उपरांत आनी ताका हांवें समजून सांगल्या उपरांत तेणें इमिजिएटली डिसिजन घेतलें आनी म्हणपाक लागलो आमी सद्दां तांकां की सँड ओवर करुया आनी त्या प्रमाणे आयज GRBच्या डिपार्टमेंटाचो आमचो इंजिनियर येयलेलो आसा हांगा जो रिहॅबिलिटेशन बोर्डान काम आसा संदीप आनी तेणें आयज कीज हाडून तांकां हँड ओवर केलेले आसा तसोच आमचो मामलेदार ऑफिसाचो आमचो सर्कल इन्स्पेक्टर तोवूय हांगा प्रेजेंट आसा सो अशें करून तांकां सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसरांक घेवन वांगडा आयज आमी ह्यो 2 चावी तांकां दिल्लेले आसा कित्याक आयज ते जेटी लावपी लोक आमचे तांकां आयज कुठ्ठाय व्हरून शिफ्ट करप आनी थंयसर राव तें इम्पॉसिबल तांकां त्रास जातलो म्हणून आयज तांकां GRBन आतां आमी 2 रूम अलॉट केल्ले आसा सो मागता देवा कडेन बेगीनचे बेगीन तेंचो बाकीचो जो इश्यू आसा तांकां रिटेनिंग हॉल बांदपाक ऑलरेडी आमी प्रोसिजर स्टार्ट केलेलो आसा प्लस आमचे जे गव्हर्मेंटा कडसून कितें कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें जे आसा तेवूय हांव फॉलो अप करता तेवूय आमी बेगीनच्या बेगीन करून घेवपाचे ट्राय करता आमी सो असो आमचे सगळे डॅमेज जाल्लेले आहा सगळे आनी घरांत उदीक येता आता तुमकां चावी कशी तांच्यानी दिल्या अशें तुमी परत रावपाक चालू करतले हय चालू करतले हय ते मातशें बेगीन काडून दिवपाक सांग उदीक येता न्हू सगळे घरांत परते परते भरपाचें पडटा हे 3 रूम मागीर परत उदकान भरता वयर कापत घातले आनी सगळे उदीक पत्रे वयर आहात उबे